तुम्ही पळयता आसतले आमी उसगांव तिस्कार हें PDA मार्केट जें आहा जवळ ह्या 32 वर्सां जाली ह्या PDA मार्केटान. त्या PDA मार्केटाक सकयल शॉपां आनी प्लस वयर हॉल एक आसलो. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली ह्या PDA मार्केटाक कसलेंच मेंटेनन्स ना. जेणे करून आमी पळयलां की सकयल जे बाजारकार म्हणल्यार बसता भाजी विकूंक घेवन बसता जे वयले स्लॅब पडलेले आसा आनी ते तशेंच रिस्क घेवन सकयल बसता. पण खूब म्हाका दिसता सरकारा कडेन लोकांनी मागणी केली की हे PDA मार्केट खंय तरी कार्यरत नवे खंय तरी जावचें किंवा तेजे रिनोवेशन जावचें म्हणून. पूण सद्याची परिस्थिती अशी आसा की सारकी वर्स्ट कंडिशन जाल्ली आसा. तरी आसतना काही प्रमाणात वयर पत्रे घालून कितें हें केल्लें आसा, गळती मातशें थांबिल्ली आसा. पूण जेणे करून आतां पयलें बारीक जर पयलें सगळे हांगा लोकल पिपल म्हणजे बारीक सारके लोक आसा पळय ते हांगा बारीक बारीक धंदो करतात. कोण भाजी विकता, कोण आनी कितें विकता आनी मार्केटा भितर हें करतात. पूण कांय प्रमाणात एक स्लॅब बसोवपाची सुद्दां बारीक बारीक कुडकेन स्लॅब बसोवपाची शक्यता आसा. गव्हर्मेंटान तेजो स्टेप फाटल्या दिसांनी एक कितें तरी स्टेप्स घेतला जाल्यार ते डॅमेज करून ते नवे बांदपाचो ते प्रयत्न चालू आसा. पूण हे प्रयत्न किती वर्सां लागतली? कारण हे मार्केट म्हणटा पळय ते सगळें डिपेंडंट आसा. एक समज मोल्या कुळ्या झाडबड धरी तर उजगांव सारके सगळ्या वाठारांत धरी तर PDA मार्केट तिस्क उजगांव हो बाजारपेठ जाल्ल्या कारणान सगळे लोक हांगासर येतात. आनी ही बाजारपेठ आसा पळय न्ही तिस्क उजगांवची बाजारपेठ सगळें इम्पॉर्टन्स आसा. आता मार्केट बांदलें तेन्ना येयलें मार्केट. मागीर आतां कितें कसो येवपाक लागलें इल्लें देंवता सकयल कशें तुमी लोक बसता तर हांगासर भयान इतलें म्हणटा आनी कितें आनी खंय वयता आमी? कोणूच येना हांगासर हें तें रिपेर करपाक आतां हें केला मरे भायल्या हां तुमी जीव मोठीन घेवन रावता आनी रावपाचें थंय थंय पडटा म्हळ्यार सगळीं रावलीं थंय. इल्लें हें प्लास्टरींग कोसळटा दिसता मगे. हें कोसळ्ळें ताका सिमेंट मारलें. हां तुमचे हेजेरूच पड करपाचें. आनी आतां येयल्यार आतां कितें मार्केट बांदल्यार कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं जातलीं? 40 जातलीं? हय आं तुमकां सांगिना ते हांगासर बसनाका भायर बीन बसा अशें म्हण पडत. आमी बसता. ही बिल्डींग जी आहा ती सामकी बाबत जाल्ली आसा. खंयच अशें क्लिनलीनेस ना. लोक खंय जाय थंय वापर करता. आनी हे PDA मार्केट मेन सेंटराक उसगांव आसलेल्या कारणान सगळे डिपेंडंट जे आहा उसगांव भागांतले मोल्या कुळ्या हे सगळे हांगासर येता. सो म्हाका दिसता खंय तरी व्यापारकारूय उलोवपाक भिता कारण फाल्यां मोडलें जाल्यार तांकां खंय धाडटले. सो म्हाका दिसता बाजारकाराक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकारान म्हाका दिसता हे खंय तरी नवें बांदचें आनी तांकां बरी सोय उपलब्ध करून दिवची. स्टुडंटां खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू.